जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड जुयराग द्वेष सोलता तुय आमी प्रीती भोपू जुय अपमान करता तुय आमी माफी करू जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड जुय जोगडी पेटा तुय आमी शांती हाडू जुय चूक फोट बसता तुय आमी निशिपडाऊ जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुंदी काढचा तुझ्या मोगाच्या उजाड तुझ्या मोगाच्या उजाड
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका फावो क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कोर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर नाडोय म्हाका उदकान गोड बोलाच्या पवित्र कोश्तानो म्हाका गोड कोरा तूं बोरव्याची चितान म्हाका तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडूं कोणीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोशियो तूं म्हाका फर्माय भोक्ता संगाती तुका वाकडच्या बोले आनी नेणट्याच्या काळचा जेजूच्या तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळचा जेजूच्या जावं आमचो मोग दुलोबा काळचा जेजूच्या जावं आमचो मोग दुलोबा काळचा जेजूच्या 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 दुलोबा काळजा जेजूच्या दुलोबा काळजा जेजूच्या कोतावीन काळजा क्वान मरीच्या मोचे काळजाच्या Ulama
तुझ्या राज्य आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस्पर तुझ्या दासा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. शेवटाक गीत घेवया R14. जेजू काळीज तुझे आयदोण कोरपेचे वारोय तुझी कृपा रित्या काळजांत मोच्या कोर काळीज मोचे कोर काळीज मोचे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांदुलो शांदुलो ल्हानवी कायेचे कोर काळीज मोचे कोर काळीज मोचे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांदुलो शांदुलो ल्हानवी कायेचे. Paular palmaron, vatu soluia, devadoshagio, Jerusalekia. Paular palmaron, vatu soluia, devadoshagio, Jerusalekia. Jeruzalem shar deva vostice. Takazami tui melum wacpace. Jeruzalem shar deva vostice. Takazami tui melum wacpace. Paular palmaron, batut soluia. Deva doshengem, Jerusalekia. Paular palmaron, vatut soluia. Deva doshengem, Jerusalekia.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज आमी किरीत भाशेन फ्रांसीस आमचो सांकिस्तांव हाचो जल्माचो दीस समरुमतांव किरीत भाशेन ताचेर आनी ताची बरी भलायकीचेर आमी किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आज देवाक दिनवासतांव सिसिलियो नुनीस आमच्या फाब्रिकाचो ट्रेजरर तोय आपल्या बरी भलायकी खातीर आनी आज आपल्या जल्माचो दीस समरुमता ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आमच्या इगोर्जेन काम करता नेटी फेर्नांडीस किरीत भाशेन ताचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. जल्माचो दीस समरुमता. तशेंच आयच्या दिसाक मागुया आबेल पेरेरा झिल्दा वाज आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच रोलानो आनी स्विझर लुकास आज आपल्या लोग्नेक वार्षिक वर्साचो दीस समरुमता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मेल्विन मास्करनेस एंड वेल्सी गामा लोग्नेक वार्षिक वर्साचो दीस समरुमता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आज सायबणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. पेंटा राफायल डिसोजा, दाबोलीं फेलिसियाना फेर्नांडीस आनी आल्तो दाबोलीं जोकी वास ह्या आमच्या बाबा भयणांक सायबीण मायचो आशिर्वाद मागतना आज बाबार्थाची ड्युटी आमची गोराबे पेटयतात. किरीत भाशेन आल्तो जिकाली सालुझीन आल्बुकेर आनी फामील आनी दाबोली नातालिया सोजा आनी फामील ह्याय गोराब्यांचेर किरीत भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद पडो म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. आज आमचे मदें फादर बर्नर्ड आसा पालोटी समाजाचो. किरीत भाशेन आज मिसाची भेट समरुमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं ताच्या वावराचेर खूब उपोट देणी बरो म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयण भावांनो केद भाशेन देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासू ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत. तेच भाशेन आयज आमी बागेवन सिसिलियाची परब समरुमता. ही एक आस्कारी जावन आसा म्युजिशनां पासत. तेच भाशेन मागण्या पासत. आनी आयज आमी सगळीं एका मनान एका काळजान हांगासर एकठांय जाल्या त्याच बावतान देवाक दिनवासून ह्या आमच्या आस्कार्या पासत. आयज जेन्ना मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जायते फावटी आमी चुकल्या जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कन्यांनी तर ह्या पातक आमी कितें भाशेन जाणा जावन पातकाची दूख दवरून सगळीं बारबोर म्हणुया. हांव पातकी सोरपळटा देवाक आनी तुमकां बाब भयंडो विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमोचो प्रात अमोचो बोलप्रात हे पासत बागेवन स्वताक संकरण मारी सगळ्यांक देवतान भोगता. आनी तुमकां बाब भयंडो म्हज्या खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं प्रार्थून मागता. सोर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. काळजांतान दूख दोतोल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयले क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती कोच्याक तूं देवपाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना कितें भाशेन जोण एकल्याच्या इंटेरसां पासत मागुया. जाणी आमकां मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. आनी केरीतपणी आमच्या म्युजिशनां पासत गायन मंडळां पासत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा बागेवन सिसिलियाच्या समोरमना दिसा आमी कोत्ता त्या मागण्याक दोळाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोस दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्याच संतोशान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमचे दिसाचे दीस कोस जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू देशी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत्यान राजू चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. प्रकाशणीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांक स्वर्गांतान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान असो उलयतालो तो आयकलो. वच आनी समदिराचेर आनी पिथिवीचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातान उक्तो कोवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कोवळो म्हाका दी म्हूण हांवें मागलें. ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हटलें, घे आनी खाव. तुज्या पोटान तो आंबट कोत्तलो, पूण तुजें तोंड तो गोड गोड मोव कोत्तलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कोवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव जालो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटान आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें, आनीक एक पावट तुवें जायत्या परजांक, देसांक, भासांक आनी पातशाय विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. परतून म्हणया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन गिरेस्तकाय मेळ्ळ्या परी तुज्या कायद्यांचे मार्गान हांव संतोशी जालां. तुजो निवाडो म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतले रुपे भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची. तुवें शिकयल्या समूत तोंड गोड गोड मोवां परस अदीक रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खोशी म्हटल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुजे आज्ञांक आशोवन आशोवन खोर्सेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक उबे रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां अडकतां, आनी तीं म्हजो पाटला कोत्ता म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. तुका सोव्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोराची दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजों नासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान.
मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू खेळपणी आपल्या लोकांक शिटकायता, म्हजें गोर मागण्याचें गोर. जेन्ना जेजू कित भाशेन जेन्ना ह्या देव मंदिरांत भितर सरता तेन्ना पळयता लोक जावं पारवे जावं बोकड्यो विकतालो जावं पयशे एक्सचेंज कोत्तालो म्हणटूच ताका बरें दिसोंक ना. आनी त्या पासत ताणें खितपणी सांगलें, म्हजें गोर मागण्याचें गोर. जेन्ना रोमन सरकार चलतालो तेन्ना तांचे लागीं दुडू आसले ते कित भाशेन ते एक्सचेंज कोत्ताले. आनी जेन्ना लोक पयस पयस तावन येतालो तांचे लागीं घोडो नासलें जावं मोनजात घेवन येवंक देव मंदिरांत भेटूंक. आनी त्या पासत जेन्ना देव मंदिराच्या भायल्यान हे विक्रेक आसले ते सुबेज पावणी कोत्ताले, सुबेज पयशांचे विकताले. आनी हे भाशेन जेजूक ते मानोंक नासलें. आनी तेन्ना कित भाशेन जेजू तांकां सांगता, म्हजें गोर मागण्याचें गोर. आयज जर तेंच आमी पळयलें जाल्यार जायते आमच्याय देसांनी असलेंच धोरण आसा. जंय पिलग्रिमेज सेंटर आसा जावं दुसरे सेंटर आसात, थंयसर लोक जायतो आपले वेपार घेवन येतात, सुबेज ते पयशांचे विकतात आनी हे भाशेन आपलो दुडू कोत्तात. घोडये जेजूक ते मानोंक ना, घोडये मानचें ना. आनी आयज आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता. आमी जेन्ना ह्या फिरगोजेंत येता जावं कपेलांनी येता, मिसाचें बलिदान आमी समरमता, कांय पावटी जायतो रुस चलता. घोडये आमी एका मनान येतात मागण्याच्या मनान, पूण दुसरेंच आमी कोत्ता. घोडये आमी आमचें मन घोडये जेवणाचेर आसता जावं दुसरें आमी चिंत्ता कसलो प्रोग्राम करचो आसता आनी हे भाशेन आमचें मन घुस्पोता. वो कांय पावटी हांगासर वाऱ्याचेर भोंवता. तो जेजू म्हणटा, म्हजें गोर मागण्याचें गोर. तेंच घोडये आमकां आमचे जिवितांत तो आमकां शिडकायता. जेन्ना आयज आमी भाग्योन सिसिलाची परब समरमता, ती एक ओस्तोरी मागण्याची ओस्तोरी आसली. ग्रेस फामिलींतली आयिल्ली, मागणें करून ती आयिल्ली. आनी जेन्ना तिच्या गोच्च्यांनी तिच्या आवय बापायन कित भाशेन सुचयलें की तुवें काजार जावचें, आनी तिका एका अनभाव त्या कडेन काजार केली. आनी जेन्ना ती काजार जाली, कित भाशेन तिच्या घरकाराक तिणें सांगलें, म्हाका निर्मळपणी जिवंक जाय. आनी तिणें खंय भाशेन मागणें केलें देवा पासत आनी गायन केलें. आनी गायनांतल्यान देवान तिचें मागणें आयकलें. आनी जेन्ना घरकार तिचो कित भाशेन एक नातें जोडूंक सोदतालो, तिणें कित भाशेन ह्या मनशाक सांगलें, म्हजें नातें देवा कडेन आसा, म्हणटूच म्हाका निर्मळपणी जिवंक जाय. आनी तेन्ना कित भाशेन ह्या मनशान ह्या ओस्तोरेचें भाग्योन सिसिलियाचें सांगणें आयकलें. आनी जेन्ना हो वालेरियन नांवाचो मनीस कित भाशेन ह्या ओस्तोरेचें जिवीत पळयता आनी आपुणूय बदलता, आपूण बावतिजम घेता आनी न्हयच फकत हो मनीस बदलता पूण ताचो भावूय बदलता आनी तोय बावतिजम घेता. आनी जेन्ना हो हे दोगूय मनीस आपलें जिवीत बदलतात तेन्ना हो एम्परर ह्या हाका तें मानोना आनी ताका ते दोत्तात आनी कित भाशेन भोणकुणीत घातात. आनी शेकी जेन्ना हे भाग्योन सिसिलिया कित भाशेन देवा लागीं मागता आनी ही ओस्तोरेकूय हे भाग्योन सिसिलियाकूय ते धरून वतात आनी तेका जिवेशी मारतात. मोगाच्या भयणी भावांनो, असले ह्या भाग्योन सिसिलियाचें जिवीत आसलें. कित भाशेन मागण्यान ती थीर आसली आनी गायन कोत्ताली, देवा कडेन मागताली. आनी जेन्ना ह्या वालेरियन नांवाच्या मनशान कित भाशेन ह्या ओस्तोरेचें सांगणें आयकलें, ताका एक आज बोडवो दिसती पडटा. आनी कित भाशेन हे आज बोडवो कित भाशेन ताका सांगता आसतलो,
जें कितें तूं कोत्ता तें कित भाशेन देवाच्या आदारान देवाच्या भिरांतेन तूं कोत्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी ह्या सोबीत सुंदर मागण्याच्या घरान भितर आसा. आमचें मन केद भाशेन गोडे कांय पावटी गोडे घुस्पोता आसतलें. आमचें जिवीत खंय चलता कितें कोत्ता पूण देवाच्या आदारान आमी फुडें वचूंक जाय. जशे परी भाग्योन सिसिलियान आपलें जिवीत निरपणपणान आपलें जिवीत ती जियेली आनी देवाक तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. आमी आमचें जिवीत देवाक भेटयता. आमचें मन आमची काळीज जेन्ना आमी ह्या देव मंदिरांत भितर येता तेन्ना तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन आमची भावना जावनी की आमी सदांच आमचें मन काळीज देवाक भेटयतलीं. आमचें मागणें न्हयच फकत आमचें पासत पूण आमच्या भाव भयणां पासत जातलें. आनी हेंच करूंक आमी ह्या मिसा भेटेन जण एकल्याक कृपान बळ मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोबे जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे दुर्याच्या उदका भितर राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे. म्हज्या बाबायन म्हजें तुमचें बलिदान सोरपयता देवापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या नैते भविष्यवेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. भाग्योन सिसिलियाचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीचें सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओंत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा, सोर काड्यान सोर उताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन सिसिलिया जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पोरजोळयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावताचो गोट पोरगोटुया तुझ्या आनी पुनोचे वरवरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून शिकास का समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितीचे विस्तारलोले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आदार बिस्म सिमा प्युरिफिकासांव आनी सगळे आदनिकां वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनो जेवणपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोळीत तुमकां मोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मे देवाची माय सांगाती बागेवन दोन मृतां बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी चड तांकां मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोंडाची आनी मनान दळून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या पा सर्गीच्या जना पयस जावं तुज्या आयज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमचे गल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका तांणी आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें उतरेकता तर आमकां जेवदाळ काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पयस सभेच्या भावार्थाची लिस्ट घाल आनी जे घुशेपणका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शेले संसाराचे पाप खातले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सगळी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो काळजाक संतोशानोन भोगता कितलो पूण तूंच हाजी जालोय जाल्यार पुरो तातोच कायेक विरून वेच्या कोतमो जेजू तुझ्या पवित्र नांवान सारके मधुर सोंगीत खंयसर उसराक गावचें गोडवे उदक तोंडांतले नांव घोलचें दुलोप चिंतून मनाक नांव उपजोचें. जेजू पात्यांक एकलोच तूं बोरमासो उलो मातल्याक कितलोच तूं कोडवालो तुका सोत्यांक कितलोच म्हूण तूं बोलो तूर भोगतोल्यांक कसो तूं नाचाचो. जेजू कितें भोगता मोकोन तुजो हेची बेजान कोली सांगून वचो हे अक्षरान बिलकुल कळून वचो मुगजोर केलो मनीस जाणा जालो. जेजू आमचो मुकुट स्वर्गार राजा जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां व्हडवीक महिमा वैकून सुखां तुजे सोवे भोगूंक निर्मीस आसना.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योन सिसिलियन तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोना जोयतीवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सोर पळयता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. सान फ्रांसिसाक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आनी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्यान मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या क्रुसाचे नदोद थिरावन ताचें मन बदलतालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शिवर्तमानाचो तो दिरादी परगोटणार जालो. ताच्या ताचें 2025 वर्सा आमी तयार जाता. पवित्र क्रुसाच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सोगाविपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक वसत घेतली. शिवर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारां आमकां कोर. आमेन. गायन घेवया E6 पेज नंबर 80. E6. मोच्या देवा काळकाला दिलोले, ताचे नाव सोरात स्वागातलो. मोच्या देवा काळकाला दिलोलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळी तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडून दिता. तो